भारताच्या संविधानान पंचायतीक दिल्ले 29 अधिकार गोंय सरकारान अजून मेरेन गोंयचे पंचायतीक दिवंक ना असो आरोप सेंटर फॉर सोशल जस्टिस हे चर्चीचे संस्थेन केला। सरकाराचो निषेध करपा खातीर संस्थेन निकतेच धरणे धरिल्ले। ग्रामपंचायतीक आनीक पयशे दिवचे म्हूण चर्चा मागता। ह्या दिसा 20 वर्सां भत्तात संविधानान 73rd अमेंडमेंट इफेक्टान आयला आनी जाचे वरवीं पॉवर टू द पीपल म्हणून लोकांची खूब उमेद आसली त्या वेळार। हो दीस पंचायत डे म्हणून मनयतात, पुणून कांयच लोकां मदें उर्बा ना आनी हालींच सरकारान जे एक स्टान्स घेतलेलो आसा पंचायतींक करप्ट आनी ग्रामसभेक पावर ना म्हूण सांगपाक आनी ते भाशेन लोकांक डिमोरलायज करपाक ही आयच्या दिसा खूब दुखीची गोश्ट आसा आनी हेच हाचेरूच निशेध मारपाक खरें म्हणल्यार सगळ्यां बरोबर सगळ्या ग्रामसभा गोंयच्या आनी पंचायत मेंबरां बरोबर वो ल्हानसो डेमॉन्स्ट्रेशन हांगा केलो। 29 पावर्स जे संविधानान पंचायतींक दिवचे आसात ते पावर्स आयज पासून तांकां फूल पावर्स दिवंक ना आनी तेच भाशेन पयशे बी दिवंक ना। भोंवून सरपंचांक खंयच्या तरी डायरेक्टराच्या पांयां पडचें पडटा, मंत्र्याच्या पांयां पडचें पडटा प्रोजेक्ट पास करून घेवपाक। अशें जावचें न्हू। जे पावर पंचायतींक मेळोंक जाय, लोकल सेल्फ गव्हर्नन्स अशें फंक्शन जावपाक पयशां बरोबर सगळें तांकां मेळूंक जाय आनी खंयच्याच इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक भिक्षा मागपाची अशी पाळी येवंक फावना। गोंयचे पर्यटनाक बेस्ट पार्टी डेस्टिनेशन, बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन आनी बेस्ट लेजर डेस्टिनेशन हे 3 पुरस्कार फावो जाल्यात। ट्रॅव्हल प्लस लेजर ह्या ट्रॅव्हल मॅगझिनान हे पुरस्कार जाहीर केले। फॅमिली आनी वेडिंग डेस्टिनेशन म्हूण गोंय दुसऱ्या सुवातेर आसा। हे पुरस्कार मेळिल्ल्यान पर्यटकांक गोंयांत आकर्शीत करूंक आनीक आदार जातलो अशें पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकार म्हणटा। मॅगझीन ट्रॅव्हल अशें जे हांच्यांनी आसा ही आमकां आयज हांगा एवॉर्ड केल्ले आसा। गोंयच्या टुरिजमाक आयज आमकां विनर म्हणून 3 आमचे एवॉर्ड दिल्ले आसा। बेस्ट पार्टी डेस्टिनेशन ह्या कॅटेगरीन फर्स्ट प्रायज दिल्लो आसा। बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन फर्स्ट प्रायज दिल्लो आसा। बेस्ट लेजर डेस्टिनेशन फर्स्ट प्रायज दिल्लो आसा आनी 2 जे आसा हे आमकां रनर्स अप आसा। बेस्ट फॅमिली डेस्टिनेशन, बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन। ही जर सगळें जर आमी पळयत आनी जर आमी हेजेर एक दोळो मारीत जाल्यार म्हाका दिसता दीस इज अ बीग एचिवमेंट फॉर गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन। ज्या पद्दतीन टुरिजमाची आमी देखभाल आनी तांकां सर्वीस पुरोवपाचो जो प्रयत्न करता आमच्या गोंयांत जे कोण ट्युरिस्ट आसा तांकां, जाल्यार तेजी ही म्हाका दिसता पोच पावती आसा आनी गेल्या 1 वर्सान आमी जी कितें प्रगती करपाची पावलां उचललेलीं आसा तेजी ही पावती आसा। इतल्यान हे खबरांचें चित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।